सगळी उभी राहून मिसाची सुरवातेक आम्ही गायन गाऊया. देवाच्या दोंगरात सोडूया. A754 A7 page 4. कार्मेलीना डिकोन्या ही आमची भयण सोंपल्यार आयज 2 वर्सां भरतात. तिका देवान सासणाचें सूख फाव करून मिसाची भेटेंत मागुया आनी तेच परीन तिच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय आमी ओतरेकुया. तेच परी आयज आपलो वाडदीस संबंदता पर्लिन वेगस देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरेक सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी बोदळ देवा, आंध्रू आनी ताच्या सांगाता तुज्या भाग्यवंत रोगसाक्षांनी आयच्या दिसा सर्गींच्या जिविताक जल्मूचे खातीर तुज्या मोगा पासत कुशीन मरण सोंसलें.
हो तांचो जैतिवन जळून संतोषांत सोम रंबून तांचे भाशेन आमकांय कोश्टां दोगदा मदें बोळवंत कोर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींच गरो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. म्हाका देवाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जुदासान आनी ताच्या भावांनी म्हणलें, आतां आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत वेले म्हणटूच वयर वचून देव मंदीर नितोळ करुया आनी ताचें समर्पण करुया. अशें सगल्या लस्करांक एकठांय करून ते सियोन दोंगरार चडले. किसल्यो मोडलेल्या 9व्या म्हयन्याचे 25वेर आनी 148व्या वर्सा ते फात्या पारार उठले आनी आपणे बांदलोले होमाचे 9वे वेदीर सोमोती पोरमोणे एक योद्न भेटयलो. ओन बाबाट्यांनी वेदी बोगश्टायलोली त्याच वर्साच्या काळार आनी त्याच दिसा वेणूच्या किन्नोऱ्यांच्या आनी कांचलेरांच्या आवाजार वेदीची संस्कारणी केली. आपणाक इतली येसवण केली म्हूण देवाक नमस्कार करूंक आनी आर्गां दिवंक सगलो लोक सोरपोट पडलो. कुशालकायेन होम करून आनी वाखाणणेचे आनी दिनवासनेचे आयोजन पेटोवन 8 दीस पर्यान ताणें वेदीची संस्कारणी समारंभली. मंदिराचो फुडलो भाग भांगराच्या मुकुटांनी आनी सुपुल्ल्या दालांनी नेटयलो. दारवोटे आनी रावपाची कुडां दुरुस्त केली आनी तांकां दारां लायलीं. लोकां मदें व्हड कुशालकाय वसताली आनी ओन बाबाट्यांनी केल्ली निंदा तांणी काडून उडयली. जुदासान ताच्या बाबांनी आनी इस्रायलाच्या आखे सोबीन असो एक कायदो मानून घेतलो की दर वर्सा नेमलोल्या काळार किसल्यो म्हयन्याचे 25वे तावन सुरू करून 8 दीस पर्यान कुशालकायेन आनी संतोषान वेदीची संस्कारणी पावची. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. सगळीं म्हणया, तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. सोवेस्परा आमच्या पुर्वजां इस्रायलाच्या देवा, तुजें नांव व्हड जावं सासनाच्या सासनां. जबाब, तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. तूंच वतो, तूंच पदवेदार, तूंच वैभवी, तूंच चैतीवंत, तूंच मोहिमेवंत. मोलबार आनी पितुमेचेर आसा तें सगळें तुजेंच. जबाब, तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. राजवटकी तुजी सोवेस्परा, सगल्या वोन तूं व्हरतो, व्हडल्यांतलो व्हडलो. गिरेस्तकाय आनी व्हडवीक तुज्या हातांतल्यो देंवता. जबाब, तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. सोगता सर्वांचेर तूंच राजवट चलयताय. तुज्या हातांत आसा पदवी आनी बळ. सगळ्यांक व्हड कोत्ता आनी बळ दिता तो तूंच. जबाब, तुज्या व्हडट्या नांवाक आमी मान दिता देवा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां.
आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्ता म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विंगतल्याक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्यांचें घर अशें बरयलेलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची दोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोज्जेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक बुल्ललो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबणो हो चोर कोण? हांव, तूं, आमी, कित्याक इगोर्जेन जेजून म्हळां चोरांची धोल केली म्हण. आनी आमी सोनी इगोर्जे येयल्याय न्हू, म्हणजे आमी चोरां. प्रितीच्या बाबणो चोर चोरूंक येता. चोर केन्ना आपणागे घर चोरना, सदां दुसऱ्यांगे घर चोरता. आनी दुसऱ्यांगे घरांक कितें चोरूं येता? कितें चोरूं येता? बूक, पेन, पेन्सील, ह्यो ऑर्डिनरी वस्तू. जें तुका मोलाचें आनी जें तुगे सारकें खाळ जाता तें न्हू. सोरपोळी, भांगराच्यो वस्तू, दुडू, दीज आर वेरी प्रेशियस थिंग्स. सपोज हांव चोरूंक गेलो बकिंगम पॅलस, बेडशीट चोरपाना, इस्तीत चोरपाना राणी येयले, पळय तें चोल जाल्यार तिंकोन पयशे मेळटले, कित्याक इस्तीत ते राणी येयले. कितें चोतलो? तेगे क्राव चोतलो न्हू. क्रावन आय विल रॉब, बिकॉज दॅट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ द मोनार्की. तें चोतो. आमी इगोर्जेन कितें चोताय? हांव तुम चोर म्हणा, मागीर फाल्यां बोवाड करचें फादरान आमी चोर म्हण. आमी म्हळाय, हांवूय आहा तितूंत. आमी इगोर्जेन कितें चोताय? इगोर्जेन सारकें प्रेशियस वस्त कितें सांगाय? हे शांदिलेर हो झुंबोर, मायक, सावंड सिस्टम, आल्ट्रा हांबे हाय ते सगळे भांगार घायलोले, भांगार चिटकायलोले. कितें सांग? कितें कांय ना. बेश्टो लोक येता चुच्या तालिगांवची, येता लोक चुच्या जाय तो तामिळनाडू सोदबी. कितें येता इगोर्जेन? कितें? अरे जेजू रे प्रेशियस वस्तू सारकी. Jesus is the most precious person in this whole church. कित्याक आमी सारकी ओगी अभिमानान म्हणत. जेजू जावन आसा सारकी मोलाचो मनीस ह्या इगोर्जेन, उत्तम वर्तो मनीस ह्या इगोर्जेंत सदां काल. आनी आमी ताका सोदतात, आमी जेजूक घेतात, वेतात. आनी जाय दोन भासांनी हांव नियाळ करूंक सोदता. कोणेंय अपमान घेवचो न्हू, पूण नियाळ करचो. हो हें म्हगे जिविताचें धोरण घालचाय चालकाय. आमी जेजू घेताय, भायर सोताय इगोर्जेंतलो. पयल पावंड स्वतांच आमगे धोंगेपण कमी जाता. वी स्टार्ट आ हिपोक्रेसी. इगोर्जेंत एक आनी भायर दुसरे भाशेन. दोन तोंडपण म्हणाय, दोन सवण कोणाक म्हणाय. हें सवण हें उत्तर हांवें बार्देसकारांगे तोंडांत जाय तें केलां. आजून सवण जावपालां. सोणां नाकाय. सवण म्हणटाय ती आमची नाल्ला सोणां. सवण कोणाक म्हणटाय आमी साश्टीकारां. दोन सवण कोणाकाय न्हू. दोन तोंडां मालुंड म्हणटाय ती कमी जाता आमगेली. इगोर्जेंतली बायल सलमुट्री सारकी खोटी कुडनिती कमी जाता. कुडनिती म्हळ्यार कितें? कोण सांगतलो कुडनिती म्हळ्यार कितें? धर्टी डिप्लोमसी कोताय आमी. जेंको पदवी आहा
जेम आम जाणा इगोचेन 3-4 वावर करता तेंगे काम आमगे काम जाते तेंक सारको बटर लायताय तेका लागून हांव म्हणटा बटरा प्रायस कितू म्हारग जायत वयताय कित्याक आम लावपाक हें जालें न्हू हें चलता तूं तरी तुगे पातोक सोणा आनी पातकांत रावून जेजूक घेता हांव आनी तूं आमी सगळीं मेळून जेजूक सोदताय आनी इगोर्जेंतली व्हडांतली व्हड वस्त म्हळ्यार जावन आसा जेजू ताका लागून चोर इगोर्जें फाल्यां तालगांवचे इगोर्जें चोरूं येयलें जाल्यार ताबेनाकल फोटोलो जेजूक असो शिवरायतलो तुमगे सारकी व्हडांतली उत्तम वर्ती द मोस्ट precious person in the church I have desecrated consecrate केलो जेजूक हांवें desecrate केला देसक्रार केला आमी देसक्रार कोताय चोरांचें दिसना आमी देसक्रार कोताय आमगे पातो कोण जायना आनी पातकांत आसून आम 2 लायन कोन येन व्हडली जीप भायर काडून जेजूक घेतली मिसाक सोगल्यान येचें आयचो संदेश मिसाक सोगल्यान येचें मागणें सदांच कोचें सोगल्यान कोचें मीस मागणें पूण हें मिसाचें मागणें आमकां करपा दिता कुमसार जावंक चिंतात कितलीं वर्सां जालीं हांव कुमसार जालां कितलो तेंप जालो कुमसार जाल्यार आनी हांव कुमसार कित्याक जावपा सोदना मेळ जाल जाल्यार आमी रोखडी नांवां सोदतलीं हुंय सोदतलीं बाबा चाव पिये जे ना फर्स्ट आय वूड लायक टू हॅव अ बाथ हॅव अ वॉश जाल्यार कित्याक ओतम्याक वॉश दिवपा सोदनाय न्हाणोवपा सोदनाय कुमसाराच्या संक्रामेंतांतल्यान ताका लागून कुमसार जायात कित्याक ही कूड पवित्र आनी पवित्र कुडींत पवित्रपण येता दॅट इज जीसस होलिनेस एंटर्स द बॉडी दॅट इज जीसस आनी कसल्याय कारणाक लागून हें पवित्रपण तुवें मेळयलें जाल्यार कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान परतून जोड आनी तूं तरी कुमसार जायना तरी पासून जेजूक घेता तूं चोदता जेजूक तुजी मोदें आनी चोरा मोदें कांय अंतर ना हें म्हाकाय लागता पाद्री कसो हांवें ओद्दीक कुमसराक वचें कित्याक म्हाका राखणदार नेमला जेजू जो इगोर्जेंत आहा ताका सांबाळूंक ताका लागून आयज हो निश्चय करुया पातोक आदारलें तितले पावटी आमी कुमसराक वतले ताका लागून येयात कुमसराक तुम जाय तेदून आम कसली बंधन गायना अमके टायमार कुमसार हें तें तुम जाय तेदून कुमसराय आमगे कामू तें आमगे ड्युटी दी आमगे कर्तव्य तें आमगे दायत्व तें तुमकां कुमसार करपाचें तुमची कुमसारां आयकपाचीं तुमचे बराबर संदान संस्कार संभ्रमपाचो यात तुम जाय तेदून यात 2 वरांचे लोक यात आमचे आड पडटा दोना वयलो विसो घेता बेल मारत फादर म्हाका कुमसार जाय आम कुमसार कोतले तुमकां कित्याक तूं नितोड जालोलो सर्गींच्या राज्यांत व्हड खुशी काळीज दारोवन कोणाकाय देव आयज शिटकायता कित्याक निमाणो दीस केन्ना येतलो तो नकोय आनी ह्या निमाण्या दिसाची वाचपां हेच नदरेन आमकां कोताय ताका लागून उठात कुमसार जायात निर्मळ नितळ काळजान जेजूक येयात भेटवणेक आमी गायन गावुया सर्वेस्परान आनंद घे C30 आनी 3 पान 40 आनी 2 C33 पेज 42 Sorry,
उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाप्पा एंड्रू दांगलाक आनी ताच्या सांगात्या तुज्या रोग साक्षींची जैत सुमरंबून हो दिनवासनेचो योद्न आमी तुका भेटयता. तुज्या देण्यान बाबार्था खातीर मरूंक आनी सर्गींची मोहिमा जोडूंक तांकां फावो जालें. तशेंच तुज्या देण्यान पातकांचें बोगसणें जोडूंक आनी शांतीन जिवंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळीन सुत्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंध्रू दांगलाक आनी ताच्या सांगाती तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगात वारोवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांच्या असक्तायेन क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन पोट चलयताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रथमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पोरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचे उगडास कर आनी पोप फ्रांसीस आमच्या भोगिवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान ओडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा कुतीन मेल्ल्या स्मेस्तांक तुजें पोट चडीत म्हाका मोळ पडूंक फावो कर. आमा स्मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माय संगती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सवेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुमचे तरेमचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D22 जियोनु पान 50 आनी 9. D22 पेज 59. Jiyo,
सगळीं उबी रावया. यादनिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतल्या डिकन रेगना पासत मागणी. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कोराराचो परम यादनीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुणयारीपणांत तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक रिगनाक वांटो दिलोय. आमच्या डियाकन रिगनाक मुणयारी यादनीकपण घेवंक तुवें विचून काडला म्हूण आमी तुका दिनवासतां आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय म्हूण मागतां. पुर्तीपणी आनी जानवायेन तो शुभ मतवान परगटून विस्वाशीपणी आनी भोक्तीपणी संस्कार समरुंबून आनी तामून आसतना मागणी करूंक जेजूक तो अदीक चिटकून रावूं. बापा, बरी खबर परगटलें हातयार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटूय आनी काळजाचे भोक्तीन यादनिकी संस्कारणीक तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी. हे मागणे आमी कोत्तां तुज्या पुता जेजूचे नांवी, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रार्थना. सोर पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, आंध्रो दांगलाक आनी ताचे सांगाती रॉक साक्षाच्या जैताच्या दिसा ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं तुज्या सुबान देण्यांनी आमकां बोर आनी ह्या तुज्या रॉक साक्षांनी आपल्या कोश्टां दोगदां मदें जेजूच्या मोगा पासत दुस्मानाचे वरिश्ठ झूज मांडलें तें दोळे मुखार दवरून आमचे उपत्रे कोश्ट तीर ससनिकायेन बगूंक आनी भक्तिवन जिणेचे जैत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या बाबळीनो कालतावन आमी वाड्यांचे प्रतिनिधी PPC नवे PPC पासत हो प्रोसेस आमी सुरू केला. काल सांतिस्मो वाड्यांत आमी 11 प्रतिनिधी मेळोवन घेतल्यात आनी आयज जातलें माचादाल्या मोरड्यार हॉटेल मोंतेरो मुखायल्या कुर्सा कडेन सांजे 6:30 वाजता. मागता जायत्या लागीं येवंक. जायत पाटबिरांत आरे आमगे हितू मेळटले, येयल्यार मेळटाय, येयाय. तुमली PPC ती, तुमली इक्रोज ती तुमी सांबाळूंक जाय ती. देवाचें घर आनी ताचे पवित्र पोजेचें घर तें. यात फुडें सरात. 6:30 वाजता माचादाल्या मोड्यार हॉटेल मोंतेरो हांगा. दुसरें म्हळ्यार तुमी म्हणटले हो फादर कोण? हो फादर जावन आसा आग्नेल डॉन फर्नांडीस, वासायचो पूण अमरावती डायसीस हातूंत वावुरता. आनी म्हजी वळख जाली वेलांकनी गेल्लो त्या 10 दिसांक. आमी तो आनी फादर जॉन गारोडी म्हण आसलो आनी हांव तिगोय एकूच रुमांत आसतले आनी बरे दीस आमी सारले. तो फादर ईस्ट इंडियन मिस करूंक गेलो. तो आनी फादर जॉन, फादर डॉन, आनी एक्चुली हांव डॉन म्हणटा काय, एक्चुली तेगे खरें नांव आग्नेल. फादर डॉन आनी फादर जॉन ईस्ट इंडियन मिस करूंक गेल्ले. आनी ईस्ट इंडियन मिस महाराष्ट्रा, मुंबय, वासाय थंय जायतो लोक तांचो. 8:45 मिस तांचें जातालें आनी उपरांत 10-15 म्हजें कोंकणी मिस जातालें. ईस्ट इंडियन भास पुर्तुगेज, कोंकणी, मराठी ह्या तिनूय भाशेंची मिसोड. आनी तो फाटले 2 दीस जाले आमचे मदीं आसा आनी म्हणटा बरो गांव, बरी इगोज सोबीत सांबाळ्ळ्या. म्हण आमच्या लोकांनी सांबाळ्ळ्या, थालीगांवकारांनी. कोंकणी मिस करता काय म्हणलोलें, कितलें येना म्हणूंक लागलें. पूण हिंगा रावल जाल्यार आपूण शिंकतलो म्हणून. आनी खरें तालिगांवकारांक खूब मोगाड फादर. ती तुका भासूं न्हू, ती सगळें शिकयतली गोंयचे बाबतीं. आमी तुका येवकार दिता म्हज्या पादिगार फादर सिंप्रियान ताच्या नांवान. आनी हांव येता हे 3-4 दीस आसा तो बरे विसवाचे आनी तुज्या फायद्याचे जावंक आमी हांव येता. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळ्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. मिसाच्या शेवटाक गायक गावया K7 निर्भागी आमची काळजां, पान 142. K7 पेज 142. 1, 2, 3, 4.